हास्तें हॉलंड हो पाठ बरयला दत्ता दामोदर नाईक हांणी. भाशेची गिरेस्तकाय, शैलीचें खेरीतपण आनी विचारांची खोलाय हे तांच्या लेखनाचे गुणविशेश. हास्तें हॉलंड निबंधांतल्यान हॉलंडच्या लोकांकडल्यान आमी कितें शिकपासारकें आसा हें तांणी नकसूद उतरांनी बेस बरे तरेन सांगलां. हॉलंड हो हांसतो देश. हॉलंड रडकुरो न्ही, पिरंगणो देश न्ही. सदांकाळ स्मित बदल, हास्तें मुखामळ आशिल्लो देश. हॉलंड उदकाळ देश. हॉलंडांत सगळे कडेन उदकाची रांगोळी घाल्ली दिश्टी पडटा. पूण ही हॉलंडाची दुखां न्ही, हे हॉलंडाचे हास्याश्रू, आनंदाश्रू. हॉलंड हो फुलांचो देश. हॉलंडाचे भुंयेर जळीं-मळीं फुलांच फुलां. फुलांची शेती हो रसीक शब्दप्रयोग हांवें पयलो हॉलंडांत आयकलो. ट्यूलिप हें हॉलंडाचें राष्ट्रीय फूल. हळदुव्या आनी तांबड्या रंगाचीं हीं फुलां आनी तांचीं पयस पयस पातळिल्लीं शेतां. फुलांच्या शेताचें हें हास्य इतलें रमणीय की सुमार ना. हॉलंडाचे मातयेंत सैमान अशें कितें कालयलां म्हूण अशीं कुचकुचीत फुलांचीं शेतां हांगां फुलतात? काय हॉलंडाचें वत इतलें मोव म्हणून हीं विलुदी फुलां अशीं भरभरून फुलतात? हॉलंड सगळ्या युरोपा खातीर फुलां फुलयता. पाश्चात्य संस्कृतीक हें फुलांचें पिशें. खंयचेय चर्चींत देवाक फुलां ओंपपाची पद्दत ना. बायलो केंसांनी फुलां माळटात अशेंय न्हय. युरोपभर फुलां फुलतात. तांणी लोक आपलीं घरां सुशोभीत करतात. टेबलाचेर फुलां, कुडींत फुलां, कोनशा कोनशांनी फुलां, ऑफिसांत फुलां, हॉस्पिटलांत फुलां, मसणणेंत फुलां. आपलो आनंद, आपलें काळीज हे लोक फुलांतल्यान उक्तें करतात. घरच्या 4 वण्टींचे कोनशे ते फुलांनी सोबयतात. थंयचीं हॉस्पिटलां भकास दिसनात. थंयच्यो मसणडी भयाण दिसनात. फुलांच्या आंगांतलो हो जादू हांवें युरोपभर पळयलो. हॉलंड जाल्यार फुलांचो जादूगार, फुलांचो सौदागर. हॉलंडांत फुलांचो बाजार भरता. फुलांची पावणी जाता. फुलांचे पाटल्यार पाटले विमानांत बसून समुद्र पार जातात. हॉलंड हो हिऱ्यांचो देश. जगभरचे हिरे हांगा हाडून तांकां चकचकीत, लकलकीत करपाची कला ह्या देशाच्या लोकांनी आपणायल्या. हॉलंड तसो गिरेस्त देश न्ही, पूण शिरवंत देश, कलावंत देश. हॉलंड हो वाऱ्याचो देश. धांवत्या व्हांवत्या वाऱ्याचो देश. हॉलंडाची याद काडल्यार दोळ्यां मुखार येतात त्यो हॉलंडाच्यो विंडमिल्स, हॉलंडाच्यो पवनचक्क्यो. हॉलंडाचो सैम ह्या विंडमिल्सां खातीर दौलदार दिसता. हॉलंडाच्या लँडस्केपांत ह्यो विंडमिल्स रंग भरतात. हॉलंडाची सगळीं शारां न्हंयचे ना जाल्यार खारचाचे देगेर वसल्या. हांवें व्हेनीस पळोवंक ना, पूण केरळांत उदक आनी जमीन हांचो आपालिपा पळोवन मन सुखावता तशें हॉलंडाच्या हातार उदकांत घाल्ली मेथी पळोवन दोळे तृप्त जातात. हॉलंडांत कितल्योश्योच फिशींग विलेजीस आसात. इतलीं निवळ, इतलीं सोबीत नुस्तेमारी बंदरां हेर कडेन दिसनात. परंपरा आनी आधुनिकता, सैम आनी विज्ञान, माकनां आनी मनीस, जमीन आनी उदक, सावळी आनी उजवाड हांचो इतलो सुंदर मेळ हॉलंड सोडून हांवें हेर कडेन पळोवंक ना. हॉलंडांत लोक नुस्तें मारपाचो धंदो करतात काय नुस्तें धरपाचो छंद बागयतात हें कळना. शिवराक मनशाक हॉलंडांत गेल्यार नुस्तें खावपाचो मोह जालो ना तरी धरपाचो जाले बगर रावचो ना. हॉलंडाच्या लोकांक वेगळ्या वेगळ्या तरांचें
रुचीचें आनी रंगाचें चीज आवडटा. हॉलंडांत गायो म्हशी खूब म्हूण दूद चीज भरपूर. हॉलंडांत हांवें पोटभर चीज खालें. गोंयचे लोक जेवणाचे प्रत्येक प्रतींत नाल्लाची सोय घालतात तशें हॉलंडाचे लोक आपलें जेवण चीज घालून सुरबूस करतात. एम्स्टरडॅम ही हॉलंडाची राजधानी. एम्स्टर न्हंयच्या उदकांत पांय सोडून हें शार वसलां. युरोपभर जंय जंय न्हंयो आसात थंय थंय लोक तिच्या आंगा खांद्यार भरपूर खेळटात. जर्मनीची भोंवडी रायन न्हंयच्या पात्रांत आदेसभर सैर केले बगर पूर्ण जायना. तिनसांजच्या वेळार सेन न्हंयच्या उदकांतल्यान दोनी वटांचे पॅरीस पळयतना मान दाव्यान आनी उजव्यान बरीच घुंवडावची पडटा. एम्स्टरडॅमाक वचून न्हंयची सैर करप ना हाचे सारकी पिशेपणां नात. खरें पळयल्यार एम्स्टरडॅम रस्त्यावयल्यान फिरून पळोवचे बदला न्हंयच्या पात्रांतल्यान गेल्यार बेस बरें पळोवंक मेळटा. एम्स्टरडॅमाक एक मजेदार अणभव आयलो. न्हंयचे देगेर रावन बोटीची वाट पळयतना एका फोटोग्राफरान आमचे फोटे काडले. बोटींतल्यान वराभराची सैर करून परत आयले तेन्ना तो फोटोग्राफर आमचे फोटो घेवन हाजीर आशिल्लो. जाय जाल्यार फोटे घेवचे, कसलीच सक्ती ना. त्या कल्पक फोटोग्राफराची म्हाका तोखणाय दिसली. ताज महाल पळयतना साब फोटो खींचना है अशें विचारपी फोटोग्राफर आनी हो ना सांगता ना विचारता आमचे फोटो काडपी फोटोग्राफर. 10 जाणांतल्यान 8-9 जाणांनी तरी आप आपणाले फोटो घेतले. कोणें घेतले नात तरी ताणें तोंड वांकडें केलें ना. तो हासरो फोटोग्राफर तांचेर पिरंगलो ना. हॉलंडांत खंयच पिरंगण ना. दिसता तें व्हांवत्या उदकाचें आनी धांवत्या वाऱ्याचें विमुक्त हाशें. हॉलंडाच्या लोकांक भव्य दिव्य गजाली परस ल्हान सानश्यो माणकुल्यो वस्ती आवडटात. मडुरो डॅम नांवाचें गार्डन थंय आसा. तातूंत बऱ्या बऱ्या घरांचे सोबीत सुंदर वास्तुशिल्पाचे ल्हान ल्हान मॉडेल्स करून दवरल्यात. धोंपरा परस मोटवे पूण वास्तूचें वास्तुशिल्प पुरायपणान आनी बारीकसाणीन दाखोवपी ते मॉडेल्स करपी कलाकाराचें नांव म्हाका याद ना, पूण ताची ती कंडेन्स्ड कला म्हाका भोव आवडली. जापानांत व्हड व्हड रुखांचे ल्हान ल्हान बॉन्साय करतात. हांगा हॉलंडांत ह्यो बॉन्साय बिल्डिंगो केल्या. जगभरचे लोक ती कल्पक शिल्पकला पळोवंक येतात. हॉलंडाच्या रस्त्यांनी गाडयां परस सायकली चड दिसतात. सायकली चलोवपाक हॉलंडच्या रस्त्या कुशींनी खासा वेगळे रस्ते म्हळ्यार लेन्स आसात. ह्या रस्त्यांचेर ट्रॅफिक लायट्स आसात. हॉलंड बसकण मारिल्लो देश न्ही. हॉलंड धांवतो देश, सायकलींचो देश. हॉलंड व्हांवतो देश, व्हड्यांचो देश. कुळाच्यान घरा वतना धुवेची नदर परत परत कुळाचे दिशेन वता. हॉलंड सोडटना हॉलंडाचे शिमेर गाडी थारायली. फाटीं पडिल्लें हांसतें हॉलंड परत एक फावट दोळे भरून पळोवन घेतलें. हॉलंडाक परत पावत काय ना कोण जाणा. सपनांत तरी आनीक एकदां हॉलंडाक पावचो अशें सदांच दिसता.